ओके. माझे नाव सरफराज सय्यद. हांव एक वाडपय म्युनिसिपालिटीनी कॉन्सिलर म्हणून वार्ड नंबर 7 रिप्रेजेंट करता. आनी जेन्ना आमकां काल न्यूज कळून आयली की गोंयाभरान जे आसा लॉकडावन तशेंच उरतलें, पण इतर जे शॉप्स आसा एसेन्शियल गुड्स हे म्हण डिक्लेअर केले की ते ओपन करतले अंडर सम प्रेशर्स, तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की आमी सदांच तांकां गोवा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांकां सदांच पळयताले की ते लोकांक लागून लॉकडावन करपाक लागून आनी सेक्शन 144 लागू करून ताका इम्प्लिमेंट करून लोकांक भितूर दवरपाक लागून खंयचे तरेन काम करताले. ओके. ते पळोवन आमकां अशें दिसलें की आयज ते अंडर फोर्सान अंडर प्रेशरान अंडर सम सर्कमस्टन्सीस तांकां ओपन करचें पडलें. आनी आमी ऑलरेडी पळयल्लें आहा की कोवीड-19ची पसार जे खंयचे तरेन सगळ्या कडेन स्प्रेड जायत चालू आसा. ताका लागून हांव एज अ वार्ड नंबर 7 कॉन्सिलर म्हाका अशें दिसलें की म्हजे कडेन यूथ आसा इतले जाण जे आमी अंडर विजनरी लिडर विश्वजीत राणे अंडर काम करता, बरे कामाक लागून सोशल वर्किंग करतात. आनी आमकां दिसून आयलें, आमी काल मिटींग घेतली बारीकशी 4 लोकां मदीं रिस्पॉन्सिबल, आनी डिसायड केलें की आमी टोटल अनाउन्समेंट करतले की आमी फाल्यां कंप्लीट लॉकडावन करतले. पण जे कितें एसेन्शियल गुड्स आसा ते गुड्स आमी वॉलंटरली एका वार्डाक 4 वॉलंटियर्स रेडी केले. ते वॉलंटियरान सकाळभरान सगळे घराचे भायर रावन कोवीड-19चे अंडर एमर्जन्सी सेक्शन जे कितें गायडलायन्स ते फॉलो करतना मास्क घालून सॅनिटायझर यूज करून लोकांक उलो घालून तेंचे कडेन लिस्ट तयार करून घेतली. आनी ती लिस्ट आमी एकूच गाडये भितर वचून एक शॉपान वचून दिली. थंय सुद्दां आमी डिस्टन्स मेंटेन करून एक कमीत कमी 100-150 घरांचे जे लिस्ट आनी सामान एसेन्शियल गुड्स आसले ते सगळे गुड्स आमी तशे हाडून पावोवपाची प्रयत्न केला आनी ते आमी लोकांक पावयल्ले आसा. त्या तरेन हो मॉड्यूल जो आसा आमी सगळे वॉर्ड्स आसा जे वाळपय म्युनिसिपालिटी तितून सुद्दां एडॉप्ट केल्ले आसा. आनी म्हाका एक नॉर्मल एक सिटीजन ऑफ इंडिया अशें म्हाका अशें दिसता की म्हाजी अपील आसा सगळे लोकांक लागून, सगळे एडमिनिस्ट्रेशन आनी सगळे गव्हर्निंग बॉडीजांक की तुमी सुद्दां एक असलो मॉड्यूल तयार करा जे कडेन लोकांक घरान रावचें पडटलें आनी जे एसेन्शियल गुड्साक लागून जे सर्वीस प्रोवायड करतात ते आयज कांय मॅच्युअर्ड लोकांक फुडें येवचें पडटलें. आमी इवन भुरग्यांक सुद्दां हे कामान इनवॉल्व करचे पयलीं तांकां 15 मिनटांची ब्रिफींग दिली की तुमची लायफ सुद्दां कितली इम्पॉर्टंट आसा आनी तुमी कशे प्रिकॉशन्स करपाक जाय. सो इन दीस मॅनर वी हॅव इम्प्लिमेंटेड दीस स्मॉल मॉड्यूल टू safeguard our people, to safeguard the society from the dangerous COVID-19. And I had also appealed to Honorable CM that a module like how we do it for elections, that module should be implemented all over the country, wherein different government servants who have already been given leave should be use the government vehicles like Bal Rath and other vehicles should be used to engage in this kind of situation, wherein less normal people who are not aware of these precautions can stay home, and lot of other amenities could be made available to people at doorstep. आणि आमी हे सांगूंक सोदता की प्रायम मिनिस्टरान जे कितें अनाउन्समेंट केला की घरान रावचे, सेफगार्ड रावचे आनी लोकांचे बेटरमेंटाक लागून WHOन सुद्दां जे कितें गायडलायन्स इश्यू केला ते आमी गायडलायन एथिकली फॉलो करतले आनी एक बरे नेचरान हंबली लोकांक लागीं रिस्पेक्टान तांकां अंडरस्टँड करून दितले की तेंच्यांनी हे गायडलायन्स फॉलो करप. ते तरेन जे लोक निडी आसा, पुअर आसा, जे डेली वेजीस लेबर मोस्ट इम्पॉर्टंटली जे आमकां लागून काम करताले ते खंयचे गांवांतले आसूं, खंयचे स्टेटींतले आसूं, पण ते आयज आमचे कडेन हांगा रावतात. तेंचे कडेन आयज जोडल्यार पयशे येताले आनी ते सामान हाडटाले. आयज ते जोडत ना, पयशे येवंक शकना. ताका लागून आमची गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी कांय अशे इन्स्टिट्यूशनांक एक तर डोनेशन करप किंवा तेंच्या माध्यमांतल्यान किंवा गव्हर्मेंटान खंयच्या माध्यमांतल्यान तांकां फ्री फूड किंवा फ्री ग्रॉसरीज अवेलेबल करप. आमी आमचे तर्फेन आमचे इतर इन्स्टिट्यूशन्स आहा त्या तर्फेन आमी हे प्रोवायड करपाचे प्रयत्न फूल चालू आहा. आमचे ऑनरेबल MLAन सुद्दां अनाउन्समेंट केला ते फाल्यां भितर सुद्दां एक कमिटी आमची कार्यकर्त्यांची आसा ती सुद्दां एक्टिवेट करून ते सुद्दां आपले तर्फेन कितें जावंक शकता ते करतले. सो आय वॉन्ट की एवरीबडी like our visionary leader should take an initiate. I am sure they are taking, but this is a time we have to stand as a human being. We have to stand for humanity. This is a time we'll have to stand for our people, for our community and for our country. Thank you so much.